ज्यो प्रॉमिसीस आमी केल्ल्यो आनी ज्यो खरोखरच गरज आशिल्ली ती सगळी कामां कंप्लीट जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांवें पयलींय सांगलां जे रोड्स आमी फोडिल्ले आसा नाजाल्यार खंयच्याय कारणां खातीर उरिल्ले आसा ते सगळे मनसुना पयलीं हॉटमिक्स करतले. सो आयचो हो मंगळूरचो जो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोड आशिल्लो जो एक म्हणजे हजारांनी गाडयो डेली पासार जाता ते सिवरेजीचे हें आशिल्ल्या कारणान थोडो इशू आशिल्लो. सो आज तो म्हाका दिसता आनी 2 दिसां भितर टोटल रोड वील बी कंप्लीट. आनी आतां तुमी पळयलें की सगळ्या कडेन हॉटमिक्स जावन पीपल हॅव गॉट अ व्हेरी स्मूथ रायड. हांव हें करता आसतना आमचो अंडरपासूय रेडी जालो आनी अंडरपासानूय तुवें पळयलें की म्हणजे वी हॅव नॉट फॉर्मली इनॉग्रेटेड इट. ऑनरेबल CM जेन्ना आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट करपा येतलो तेन्नाच आमी अंडरपासूय करपाक सोदता. पूण ज्या एक हेतून आमी हो अंडरब्रीज केल्लो तो आज हेतू पूर्ण जाला. म्हणजे फाल्यां सकाळीं ह्या भागांत खंय कितें ट्रॅजेडी जायत खंय कितें उजो पेटत जाल्यार कितेंय जायत म्हणजे ती फायर ब्रिगेड म्हणजे इजिली ह्या अंडरपासांतसून येवन ह्या भागांनी वताली. नाजाल्यार पयलीं तुमी त्या हातूंतसून येना आशिल्ली आनी ताका एक वरभर लागतालें खंयच्याय पावपाक. आनी त्या खातीर आय एम व्हेरी हॅप्पी की जे एक विचार केल्लो आमी की आमच्या लोकांक कशें सेफ दवरप तो एक विचार हें जाता. पयर आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन पसून करताले फायर ब्रिगेड हाडून फायर ब्रिगेड वचून पसून इतलो व्हडलो स्पेस उरता वचून. खातीर आमचे आमदार बाब दाजी साळकाराचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. पेंडींग इश्यू म्हणजे कशें आसलेलें पेंडींग आसलोच रस्तो पूण खंय तरी अंडरग्रावंड केबलींग चालू आसलेलें प्लस आमचे बाकीचे जे कितें कितें आसलेलें वॉटर पायपलायन सगळे सिवरेज हें ते सगळेंच करून घेतले आमदारान आनी मागीर आनी फुडें आनी फोडपाचें ना. कित्याक आमकां खबर आसा लोकांक त्रास जाला खूब त्रास जाला आनी लोकांक त्रास सोंसला. लोकांक खबर आसा हें केन्ना जाय नासलें तें आतां गोश्टी घडपाक लागले आनी बरे गोश्टी. आतां तुमी पळय अंडरपास जो आमी आसा कालूच आमी ट्राय दोनूय फायर ब्रिगेडी हांगासून गेले बरें सुरळीत केल्यो. आतां आमकां कोणाकूच त्रास ना. फाल्यां तर कसली तर ट्रॅजेडी जाली ड्रायव्हरील मेस्तावड्या उरुले बेलाबाय जाल्यार कोणाकूच टेन्शन घेवपाचें ना. विथीन अ मिनीट फायर ब्रिगेडी पावूंक शकता. प्रत्येक एरिया हॉटमिक्सिंग जावपाची आसा आनी कॉम्प्लेक्साचें काम तुवें पळयलेलें आसा फाटल्या वाटेन तेंय बीन खंय तरी स्टार्ट जावपाचें इनॉग्रेशन तेजेर जातलें. आनी वास्कोन बरी गजाल म्हणजे डेवलपमेंट वर्क खूब चालू आसा स्वतंत्र पद चालू आसा आनी हें आमकां जाय नासलें. आनी वी हॅव सीन मोर दॅन 30 to 40 years बाबा वास्कोन कितें जावपाक लागता तेच्या खातीर आमकांय लोकांक त्रास जाता आमकां खबर आसा. पूण खंय तरी भारतीय जनता पार्टी आमची सरकार आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर आनी आमचो दाजी मेळोन हें जे आमची कार्य चलता हे वास्को शहरान हें केन्ना घडोवंक ना आनी ह्या वर्सा भितर एक बरें वास्को म्हणून हें दिसतलें. की हांगा वर्नापल्ली जंक्शनच्यान जंक्शन तक हांगा रस्त्याचे सगळ्यान आमचे कामाचें ओपनिंग केल्लें आनी जे रोड चालू आहा काम ते खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक हांव एक मंगळूरचो कावन्सिलर आनी आमी तो फेस केला खूब. कित्याक तो एक रस्तो प्रॉब्लम आसलो ते लोकांक वयताले बायकान बी एक्सिडेंट बी जातालो आनी तेजे उपरांत तो एक सिवरेज लायन बी सगळ्यान आमचो घातला ते सुद्दां मागीर आमी ते फेस करता लोकांक वयताले पावसा टायमार बी. सो सिवरेजचें उदक आहा ते लोकांच्या आंगार पडटले. सो सिवरेज लायन बी ते खूब प्रॉब्लम जातले. तशेंच थंय तुमी पळया की जे पोल्स आनी केबल्स बी आख्खे वाठारांत फूल ते पोल्स आनी केबल्साचे बिल्डिंगेक बी त्रास जाताले. सो आमच्या आमदारान जे इनिशिएटीव घेतला आनी काम केलां ते खूब म्हणल्यार आमकां इतलें रिलीफ जाला. ते अंडरग्रावंड केबलिंग जाला ते सिवरेजाचें काम जाला ते रस्त्याचें काम चालू आसा आनी आख्खे मंगळूरच्या लोकांक इतले वर्सां म्हणजे 30-40 वर्सां जालीं ते कांय काम जावना रोड जावना इतलें जावना डेवलपमेंट. सो आयज ते लोकां पळयता न्ही आख्खे मंगळूरचे लोकांक वर्नापल्ली शांतीनगर गांधीनगर आख्खे लोक हॅप्पी आहा की आमी फाटल्यान लोकांचे आयकता. लोकां आमकां म्हणटा बाय हमारे MLA को थैंक यू बोलो कि इतना अच्छा काम किया है हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये सॉल्व हुआ है. तेजे वांगडा जो तुमी पळय हांगा जो अंडरपास हांगा ते आमदारान केला आनी पयर सुद्दां तेजे हांगा एक फायर ब्रिगेड हांगाच्यान गेल्ली आसा. हें कित्याक इम्पॉर्टंट कित्याक जेन्ना तुमी एक 8-10 वर्सां पयलीं तुमी पळयलां की जेन्ना म्हारान ते नापताचें हें जाल्लें नापता गॅस पायपलायन ती फुटलेली तेन्ना हांव ते एरियान रावतालो आनी आमकां इतलो त्रास जालो कित्याक आमचे फुडें आमचे फ्रेंड भुरगे एक्सपायर जाला भुरगे लासलेले तेंका कितें त्रास जाले. त्या टायमार हांगा फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स येनासली आनी तेन्ना आमी हाडपा खातीर चिकलनीच्यान नाल्यार बायण्याच्यान अशी येताली. सो ते येता म्हणल्यार म्हाका दिसता एक 40 मिनटां लागताली. पूण आयज समज म्हाका हे वाटेन ते येयल्यार समज कितें जालें तुका उजो लागलो कितें जालें सो म्हाका दिसता एक 2 मिनटां भितर 5 मिनटां भितर हांगा एम्बुलन्स पावतली फायर ब्रिगेड पावतली. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलें कित्याक वास्कोच्यान ते एरिया लोकांक आमकां ते सुविधा मेळनासली ती आयज ती जाली म्हणून आमी आमच्या आमदाराक काळजांतले देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक